मायभाषेत शिकतल्या भुरग्यांक विज्ञान आणि गणित बरे समजता म्हणून मुख्यमंत्री पर्रीकाराचे मत दोतोर रघुनाथ वाशेलकाराच्या भोवमान सुवाळ्यात तो उलयतालो। विज्ञान परिषद आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान खात्यान दोतोर माशेलकाराचो पणजे कला अकादमीत एका खासा सुवाळ्यात भोवमान केलो। गोयात IIT सुरू जातली म्हण दोतोर माशेलकारान उमेद उक्तायली। मुख्यमंत्री पर्रीकारान पद्मविभूषण विज्ञानिक दोतोर रघुनाथ माशेलकाराचो पणजे कला अकादमीत भोवमान केलो। विज्ञान परिषदेचो गोय फांटो आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान खात्यान ही कार्यावळ केली। ह्या सुवाळ्याक उद्देजक श्रीनिवास देपो, गोय विद्यापीठाचो कुलगुरू दोतोर सतीश शेटये, विज्ञान भारतीचो अध्यक्ष डॉ विजय भाटकर आणि बाकीचे मानेस्त आशिल्ले। विज्ञान परिषदेची फुडल्या वर्सा फेब्रुवारीन गोंयान परिशद जातली। परिषदेचो पुराय खर्च सरकार करतले म्हूण पर्रीकार उलयला। गोय विज्ञान परिषद भारतीय विज्ञान परिषद गोंयान फेब्रुवारीन कार्यक्रम घेवपाचे हांगा आसा। काल म्हाका गोवा सरकाराची मदत जाय म्हणटाले, हांवें ताका सांगलें गोवा सरकार सगळोच तुमचो कार्यक्रम स्पॉन्सर करता। आवय बापायक दिसता की आपल्या मुलाक फाड इंग्लीश आली पाहिजे। आपल्या भाशेच्या बद्दल स्वाभिमान आसप ही गजाल एक, 10 भाशेंचेर कमांड आसप ही दुसरी, आणि स्वताच्या भाशेन शिकलो जाल्यार तातूंतल्यान सायन्स आणि गणित ह्या विशयाचेर जो एक कमांड मेळटा ती तिसरी महत्वाची गजाल। आणि म्हणून अजूनय हांव सांगता की मातृभाशेंच्यानूच प्रायमरी शिकलेलो भुरगो हो गणित सायन्सान बरो जावंक शकता। गोयचो विजन डॉक्युमेंट फुडें वता। गोंयान IIT आसची म्हूण विजन डॉक्युमेंटान शिफारस आशिल्ली म्हूण विजन डॉक्युमेंट करपी जाणकार समितीचो वांगडी दोतोर माशेलकार उलयलो। नाका थंय नाका तसले प्रयोग जाल्ल्यान भारताच्या नावाची वाट लागता म्हूण ताणें विशय काडलो। I want to congratulate the Chief Minister. आमच्या रिपोर्टमध्ये आम्ही अनेक स्वप्न पाहिली होती, त्यातलं एक होतं IITचं, आणि आता आपण असं वाचलं असेल बजेटमध्ये आपल्याकडे IIT येते। कालच कोणीतरी मला आमच्या रिपोर्टच्या इम्प्लिमेंटेशन विषयी विचारत होतं, तर मी म्हटलं ते इम्प्लिमेंटेशन चाललंय की बघा की इथे काय होतं, आम्ही जे स्वप्न त्याच्यात पाहिली होती ती येत आहेत त्याच्यामध्ये। इनोव्हेशनमध्ये आपण पाहिलं असेल जगामध्ये भारताची इमेज फार खराब झालेली आहे। कशामुळे माहिती आहे का? जुगाड। भारत म्हटलं की जुगाड इनोव्हेशन बद्दल बोललं जातं। अहो जुगाड म्हणजे गेटिंग लेस फॉर लेस पीपल समहाउ विथ कॉस्ट ॲट द ओनली कन्सिडरेशन, नो सेफ्टी। मध्ये एकदा 2 वर्षापूर्वी एक जुगाड व्हेकल पडली, 24 लोक गेली। बरं, बायपास करायचं, काहीतरी करून हे करायचं, दॅट्स नॉट, आय जस्ट डोंट लाईक जुगाड। तर या इनोव्हेशनमध्ये आपण व्हॉट इज स्पेशल दॅट वी कॅन डू, अँड आय हॅव बीन प्रोपगेटिंग this idea of affordable excellence. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। बांबोळेच्या सरकारी मेडिकल हॉस्पिटलांतल्या कॅन्टीनाकडे वडयल्ल्या वैजकी कोयराच्यो राशी निमणे काडल्यो। GMCच्या वाठारात कोयराच्यो राशी वडयल्यात आनी तातूंत पावसाचें उदक तुंबून मलेरिया पातळटा ही खबर प्रुडंटान कांय दिसां फाटीं हाडिल्ली। त्या उपरांत भलायकी अधिकाऱ्यांनी सुवातेचें इन्स्पेक्शन केलें। बांबोळेचे मेडिकल कॉलेजीच्या वाठारांत वैजकी कोयर उडयतात म्हूण जुलैच्या पयल्या सप्तकांत प्रुडंटान खबर हाडिल्ली। ह्या कोयराचे अवतीभोवती दोतोर, पेशंट आणि GMCचो स्टाफूय वावुरतालो। कोयरा सयत थंय स्क्रॅपूय उडयल्ले, तातूंत उदक भरिल्लें। हॉस्पिटलाक तेकून गर्ल्स हॉस्टेल आणि लेक्चर हॉलाचे GSIDCन काम सुरू केल्लें। प्रकल्पाचे काम करपी 7 कामगारांक मलेरिया जाल्ली। इतलेंच न्हय, कॉन्ट्रॅक्टरान तांची हेल्थ कार्डाच करूंक नाशिल्ली। प्रुडंटान ही खबर हाडून 10 दीस जायत आयले। भलायकी खात्याक आतां जाग आयली। GMCतले स्क्रॅप बिरेस्तारा काडले। प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत भलायकी अधिकाऱ्यांनी सुवातेचे खंय इन्स्पेक्शन केलें। ट्रकांनी भरून स्क्रॅपाच्यो राशी थंयसान काडल्यात। इतलेंच न्हय, ते आतां 101 कामगारांची हेल्थ कार्डाय केल्यात। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। ट्युरिस्ट टॅक्सी आणि ब्लॅक अँड येलो ट्युरिस्ट टॅक्सीवाल्या मदीं म्हापशां परतून केस्तांवां पेटल्यात। म्हापशे टॅक्सी स्टँडावेल्यान ट्युरिस्ट टॅक्सीवाले प्रवासी भरतात अशी कागाळ केल्ल्यान येरादारी अधिकाऱ्यांनी बेरेस्तारा सकाळीं 3 ट्युरिस्ट टॅक्सी जप्त केल्यो। ट्युरिस्ट टॅक्सीक म्हापशे प्रासार स्वतंत्र सुवात दिवची अशी मागणी ट्युरिस्ट टॅक्सीवाल्यांनी केल्या। म्हापशेंतले ट्युरिस्ट टॅक्सी धनी शुक्रारा पणजे येवन येरादारी खात्याचे सहाय्यक संचालक उदय गावसाक मेळ्ळे। म्हापशे टॅक्सी स्टँडावेल्यान प्रवाशी व्हरपी जप्त केल्ल्यो 3 टॅक्सी सोडच्यो अशी मागणी तांणी केली। येरादारी अधिकाऱ्यान तांची मागणी मान्य केली। जे 3 गाडयो धरलेले आहा तेणे हांवें मिनिमायज फायन भरून ते सोडटा म्हणून आमची अशी मागणी आहा। आमचे तेंच्यांनी गाडयो डिटेन केले कारण तेंच्यांनी म्हापशेसून भाडे टॅक्सी स्टँडा वयल्यान व्हेले म्हणून
पण आमकां अशें ते म्हणटात की तुमी म्हापशेसून भाडीच मारूं नाकात, टॅक्सी म्हापशेसून चलोवं नाकात, की येल्लो कॅब ते ट्युरिस्ट येल्लो कॅबवाले जे गाडयो आसा तेंच्यांनी कंप्लेन अशी येयल्ली आहा तेंच्या की ते तेंचे फुडसून भाडें व्हरतात म्हणून. पण हांव कितें म्हणटा, आमचो टॅक्सीचोच बिझनस, आमी घरा दवरून तो बिझनस करूंक शकना. म्हापसा टॅक्सी ऑपरेटरांनी कागाळ केल्ल्यान टुरिस्ट टॅक्सी जप्त करच्यो पडल्यो अशें म्हापशेचो सहाय्यक येरादारी संचालक एम पिळणकारान स्पश्ट केलें. म्हापसा टॅक्सी ऑपरेटर्स असोसिएशन जेन्ना लेटर येता अनऑथरायज्ड पार्किंग ऑफ टॅक्सी म्हणून, एका अर्थान त्या त्या एफिडेविटी प्रमाणे ते बरोबर अशें दिसता न्हू. ते तूं जेन्ना एफिडेविटी डिक्लेअर करता आपूण गाडी घरा दवरतलो आनी ऑन कॉल आपूण मागीर हाडूंक वयतलो म्हणून, थंय तूं खंय तरी यू आर वायलेटिंग. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आनी श्यामसुंदर फडते. घेऊया एक विराम.